त्या साईडून कोणतरी गेटीकडे असेल गेटी येते पुढे जाऊ सीसीटीव्ही कोणतरी हात टाकत बाईक घेऊया बाईक घेऊया बाईक घेऊया बाईक घेतल्या घेतली नाही सोकेला 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 भाई किती झालं ना त्याच्याने सगळे मोडतात चालू केलेले सांग बाईक दिले आता इनक्वायरी तसे नाही हे जे आहे जी कारवाई केल्या ती अचानक व्यापाऱ्यांक काय सांगनासतना कित्याक कळनासतना राती ही कारवाई 7 नंतर सुरू केलेली आसा रातचे सगळे तेंच्यांनी मोडून जोडून उरलेले आयज सगळे परत मोडून जोडून जेचे सोपे पयलीं जेन्ना मार्केट नवे बांदलेले तेन्ना तांकां सोपे दिल्ले आनी तांकां हांगा बसोवपाक दिल्ले आयज तेंचो धंद्याचो तेंच्यान उद्ध्वस्त केल्लो आसा कित्याक कारण तें म्हाका खबर ना हेच्या फाटल्यान कोणाचो हात आसा तें खबर ना आनी आयज हे सगळे मोडटच चालू केलेले आसा आयज जो धंदो करणारे आहा ते रस्त्यार आयले आसा तेंचे तुमी कॅमेरा फुडो पळोवचे सगळ्यांची दुकानां थोड्यांक अलॉटमेंट दिल्लेली दुकानां सुद्दां तेंच्यांनी मोडून उडयलेली आसा त्या खातीर ह्या विरोधान आमी आतां आयजचो सगळे वेपारी एकी कडेन येतले आनी आमी फुडलो हे त्याच परस्पर आमी ऑल गोवा मर्चंट एसोसिएशनाचे हे आसा ताका कळीत करतले हा त्या एसोसिएशनान पदाधिकारी आसा ऑल गोवा मर्चंट एसोसिएशन आनी हेजी इमिजिएट दाखल घेतले आमी सरकाराक रिक्वेस्ट केला सरकार सदांच म्हणटा की आमी सामान्य मनशाक आपूण न्याय दितलो आमी सामान्य नागरीक सामान्य वेपारी आमचे पोटनिर्वाह हेजेर चलता हो जर धंदोच जर बंद केलो असो जर महापालिकेन सरकार म्युनिसिपालिटीन जाल्यार आमी काबार जातले सरकारान हेजी दाखल घेवपाक जाय महापालिकेक गायड करपाक जाय की तुमी तांकां असो सटयतात कितें आमी धंदो असो काबार केलो जाल्यार अरे तुमकां पयलीं कळपाक जाय की जो एक भाजी विकणारो डेली हाडटा भाजी डेली भाजी विकता आनी आपलें पोट भरता जर तेजी भाजीच सगळें तुवें घालो व्हरोन ट्रकान भरले नाल ट्रकान भरले आनी कितें ट्रकान भरले आनी ताका तूं परत घालता करचें कितें तेणें उपाशी व्हरचो काय वीक घेवचें घरांतल्या फॅमिली वीक घालून मारून उडोवचें आमी ह्या धंद्याचेर जगता आमचें पोट ह्या धंद्याचेर चलता आनी तो जर धंदोच असो जर काबार जाता जाल्यार मागीर उरलें कितें इट इज नॉट डेमोक्रेसी ही हुकूमशाही जाल्लेली आसा आनी हे हुकूमशाहीक आमच्या सगळ्यांच्या वेपाऱ्यांचो सगळे ऑल गोवा जे वेपारी आसा तेजो विरोध आसा आनी हो विरोध सगळे कडेन गेल्लो आसा हेच्या पयलीं सुद्दां अशें जाल्लेलें आसा आमी फाटीं मिटींग घेतलेली आनी सगळे लोक आमी वेपारी म्हापशा एकी कडेन आयिल्ले परत एकदां हें सगळें अशें जाता पूण आमी परत सगळे वेपारी एकी कडेन येतले आनी हेजो आमी निशेध करता सरकारान हांव म्हणटा आमचे मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंतजी हे केन्ना अशें अत्याचाराक हे करना कित्याक आमी तेंची मुलाखत घेतलेली तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें तुमचे कितें मागणी आसा कितें आसा तें सगळें आपूण सॉल्व करतलो तुमकां कसलो त्रास जावचो ना जाल्यार आयज हे महापालिकेन आमच्या अत्याचारांनी हो जुलमी हो जो हे केला ताका खंय तरी वाचा फुटोवंक जाय म्हण हांव तुमकां मिडिया कडेन पांयां पडटा तुमकां हें करता की हे सरकाराक तुमी दाखल दिया की सादारण जे वेपारी सामान्य मनीस आसा तेंच्यांनी कितें करचें आनी कितें दवरचें हेची दाखल म्हाका सांग नोटीस दिला तुमकां सीसीटीव्हीन नोटीस बिटीस कांय ना रातचे आयल्या 7:30 आनी 7 आनी अचानक हल्लो गेलो मोडून तरूंक सुरू हांव म्हणना आमचे वेपारी इल्लिगल अशें ना म्हणना आमचे थोडे वेपारी सकयल कितें लायतात फुटपाथीचेर सकयल कितें लायतात रस्त्यार कितें लायतात तेजेर आमी केन्ना विरोध करूना कित्याक फुटपाथी ह्यो सगळ्यो खाली अश्यो सारक्यो अश्यो जर आपल्या दुकानान जर कितें जाल्यार एक आसा थोडे कितें करता थोड्याचो वेपार चड आसता थोड्याचो कमी आसता प्रत्येक जाण आपल्या कुवते प्रमाण आनी एरिया वायज तांकां पळयलो व्हडली दुकानां दिवना 1.5 मिटराचो सोफो दिलो 1.5 मिटराचो धंदो करता आनी अशी जर अशी धुळ्यान जर ते करता जाल्यार आमकां खंय तरी एकी कडेन येवचें पडटा हांव तुमकां देव बरें हांव कितें करूं हांव पांय पडो हांव तेडे उलयना म्हाका आतां उलोवपाचें ना इतकें भडतड करून हांव तेजेर वचप कितें उलोवप हांव म्हाजेच टायम घेता म्हाका कमिशना कडेन कित्याक बरोबर तो तुका परत बांदून दिता तुमी दितलो ना आमी चलया आनी सगळे वेपारी सगळे जाण
कुठे आपापले स्वतः हे काढलेले आहेत तुम्ही त्यांना नोटीस दिली प्रायर नोटीस गरज ना CCTV फक्त कितें केलें आमी दुकाना खाली करूंक ना ताका फक्त जे एन्क्रोचमेंट आसता ते सायडीक काडलें तितलेंच केलेलें तेव्हा तुम्ही एका रिलोकेट करता दुसरे कडेन काय शॉपार तेंचे कडेन आहा एक सगळ्यांचे विशय आहा आपयले ते स्वता सॉर्ट आउट करता शिकव मग सांग खबर येता शिकव एक्झॅक्टली किती झालं आता किती किती चाललंय मार्केटात अंडर FDA फूड्स अँड ड्रग्स डिपार्टमेंटच्या थ्रू काल इन्स्पेक्शन जाल्लेलें आहा इन्स्पेक्शनाक कांयशे आमकां तेंच्यांनी सांगलेलें सजेशन दिलें की हे कांयशे गोश्टी क्लीन करा त्या प्रमाणे आमी क्लीन करता आनी प्रत्येकाक सांगान करता आनी प्रत्येकान ताका सहकार्य केल्यार थोडे जाण स्वता आपूण काडटा थोड्यांचे आयतार आपूण कांयशे गोश्टी घडटा ते कशें आहा मार्केट ह्या पणजे सिटीचेर तेन्ना पणजे सिटीन खूब जाण ट्युरिस्ट येता जावं गोंयकार येता खंय तरी एक बरें मार्केट आसचें सुशिक्षीत आनी क्लीन मार्केट आसचें हो हेतू करून आमी तें क्लीन केलेलें तुम्ही कितें नोटीस बिटी तांकां दिवंक ना अशें ते हे करता कितें नोटीस दिवपाक तेन्ना तुमकां ते हाली करता तुमकां जर हांगासून काडटा जाल्यार नोटीस न्हू जस्ट आतां स्पेसीस आहा जे चलपाकूच मेळना तुमी जर सांगना लोक पळोवपाक वता तितलेंच काड म्हटलां आनी जे हायट वाडयल्ली आहा ते सोंपोच्या जाग्यार दुकानां थाटलेलीं आहा तितले देंवयल्ले आहा तितलेंच काम इन्क्रोचमेंट जितल्या ते तुम्ही हे काढलं खाली हय आणि काय नाही आनी काय तुमचे स्वता तेंच्यांनी मेंटेन करपाक इथून बघा दाखवतो घेतला मी तू